Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. राजीव गांधीन देशा खातीर भरपूर करून दाखयलें आनी हेर तांगेले फॅमिली मेंबरां भशेन स्वर्गेस इंदिरा गांधी जिणें सांगलोलें आपूण मरूं दिना पूण आपलो एक एक थेंबो देशाचे युनिटीक आनी विकासा खातीर धांवतलो तेंच बाब राजीव गांधीन केलें तांणी चड उलोवंक ना आतांच्या सरकारा भशेन आतां सगलीं उलोवपाचें आनी करप थोडें तांणी करून दाखयलें आनी उलोवप थोडें केलें. But today, when we are going through these difficult times, I still remember his love for Goa. He wanted 100% employment. And I feel very nostalgic today because 29 years back, Rajiv ji phoned us on 17th morning that he wants to come and address a public meeting in Goa. It was election campaign meeting. And he informed us in the morning. We had a meeting on 17th of May, 4 days before the heinous assassination. I had a great bond, respect and relationship with him. After the meeting, he took me aside and he told me, Goans are very intelligent, hard-working. There should be 100% employment and 100% housing. ते मागीर कॉम्प्युटराच्या क्षेत्रांत आसत, टेलिकम्युनिकेशनाच्या क्षेत्रांत आसत, वोटींग रायट हे एज 21 वर्सां आशिल्लें तें 18 वर्सांचेर हाडपाचें आसत किंवा म्युनिसिपल आनी पंचायतीक पावर दिवपा खातीर 73rd 74th अमेंडमेंट आसत. हें सगळें जें काम आसा हें राजीव गांधीन आपल्या हातूंत केल्लें आसा आनी म्हणून आज लोकांच्या मदीं ताजी जी पॉप्युलॅरिटी तेन्ना आशिल्ली आज सुद्दां लोक तरणाटे लोक सगळे जाणटे लोक हे राजीव गांधीक याद करतात. एक नवे सोशल रिफॉर्म्स, टेक्नॉलॉजिकल रिफॉर्म्स, वेगळे तरेचे एम्पावरमेंट ते बायलांक मदीं जावं ते ओबीसीक जावं ते एससीक जावं एसटीक जावं ते आमच्या यंगस्टर्स जे 18 वर्सां जाता त्या पिरायेच्या भुरग्यांक एक वेगळे तरेचो एम्पावरमेंट दिवपाचो आनी देशाक एकवट दवरपाक ताणें आपल्या जिवाचो सुद्दां त्याग केल्लो आसा. ताका आमी आयज श्रद्धांजली.